बाळका जेजुताई मगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, वांजेलिस्त लोक जाच्या वांजेलांत हांव न्हू आयचो वांजेल आमी आयकलो हो मागण्या विशांत जायतें बरयता. जेजून मागण्या केल्ल्या विशांत जेजून आपणाच्या शिसांक मागोवंक शिकयल्ल्या विशांत जायतीं गणितां तो थंयसर बरयता. जेजू मागणें करन आसतना ताका पळयल्ले शीस ताच्या मागण्याच्या जिविता मरेफात प्रेरीत जाल्ले देखून आमकां हें मागोवंक शिकय म्हूण ते विचारतात. आनी हो वांजेल आमी कालच्या मिसा वेळार आमी आयकलो. आमच्या बापा म्हणलें मागणें जेजून तांकां शिकयलें. आनी आयच्या दिसा आयच्या वांजेला मरिफात जेजू आमकां वय आमी मागोवंक जाय, आमी मागण्याचे व्यक्ती जावंक जाय, पूण आमी कशें मागोवंक जाय, खंयच्या रितीन आमी मागोवंक जाय ह्या विशयांत जेजू आमकां आज शिकोवंक कशी व्हरता. पयले फावटी शिकोवचें न्हय ताणें, जायते फावटी आमकां शिकयलां. पूण हे मागण्याचें जिवीत तितलें सुलभायचें न्ही. देखून परत परत पवित्र सभा आमकां जेजूचो वांजेल मुखार दवरता आनी जेजूची शिकोवन मुखार दवरता. आनी आमी मागण्याचे व्यक्ती कशें जावंक जाय, आमी कशें मागोवंक जाय आनी मागण्याची कितें आमकां गरज ह्या विशयांत देवाच्या उतरां मरिफात आमकां पवित्र सभा शिकोवंक कशी व्हरता. जेजून आयच्या वांजेलांत आमी कशें मागोवंक जाय म्हूण आमकां सांगलां. ही आमी दोन रितींनी पळयत, दोन हंतार पळयत. पयल्या हंतांत जेजू आमकां सांगता की आमी थांबनासतना मागोवंक जाय. त्या इश्टाची वापार दिवन कशें तो इश्ट आपणाच्या आनी एकल्या इश्ट लागीं वेता आनी आपणाची गरज विचारता आनी तो इश्ट आपणाक उठोवन दिवंक कश्ट मारल्यार थांबनासतना हो तसो दारा भायर असलो इश्ट बोबडटा देखून तो उठता आनी ताका जाय तितलें दिता. विचारलें न्ही, विचारल्याच्या की सडीत मापान दिता. आनी जेजू हाचे मुखांतर आमकां शिकोवंक कशी व्हरता की आमी थांबनासतना मागोवंक जाय. पर्सिवरन्स इन प्रेयर म्हणटा आमी. आज मागलें फाल्यां ना, परवां मागलें उपरांत 4 दीस ना. मागच्याक मागचें, गरज पडटना मागचें, कश्ट येतना मागचें अशें न्हय. आमचें जिवीत सगळें मागण्याचें जिवीत जावंक जाय. वय आमी कुटुंबाचो तेर्स म्हणटा मिसाक येता, पूण ताच्या मदलें जिवीत कितें हेंय मागणें जावंक जाय. वय आमकां मागोवंक वेळ मेळना उपरांत दिसाचें काम करूंक आसा. पूण काम करता आसतना हांव देवाचें हजरपण भोगतां. जें कितें काम वावर हांव हातीक घेतां तो देवाच्या मोगान करतां, पेल्याच्या हुस्क्यान करतां आनी म्हज्या कामा वरवीं 10 जाणांक बरें जाता असल्या संतोशान म्हजो वावर हांव करतां. जावन बापय, जावन आवय वा भुरगीं आपणाच्या आवय बापायक करची कुमोक कसली एक्टिविटीज जावंक पुरो हे सर्व हांव मोगान करतां. तेन्ना हांव त्या वेळार मागणें करतां, त्या वेळार हांव मागण्याचो व्यक्ती जाता. आनी हें जावन आसा थांबनासतना मागणें करचें, निरंतर मागणें. 24/7 म्हणटा आमी. आमी न्हिदल्या वेळार आमची मोत मागणें करता. सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या कुडीन, सगळ्या तुज्या मोतीन तूं एका निजा देवाचो तुवें मोग करूंक जाय, ताचे कडेन संबंद दवरूंक जाय. हें जावन आसा थांबनासतना मागणें करचें, निरंतर मागणें करचें. आनी हें मागणें करूंक आमकां जेजू आपयता. देखून जेजू म्हणटा तुमी बडया तुमकां उक्तें जातलें, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा तुमकां मेळटलें. म्हणजे भावार्थान कोण मागणें करता, निरंतर कोण मागणें करता त्या व्यक्तीक
खंडीत जावन सर्गीचो बाप आपणाच्या मोगाचे दार उक्तें करता. हो जावन आसा सारांश आयच्या वांजेलाच्या पयल्या भागाचो. आतां दुसरें, पयलें आमी तामन आसतना मागणें करूंक जाय. दुसरें, आमी कितें मागोवंक जाय हें सवाल. कितें मागोवंक जाय हें सवाल तुमकां विचारचें. तुमच्या सांगात हांवें चिंता पाठोवचें. कितें मागोवंक जाय? मासली मागोवंक जाय, शीत मागोवंक जाय, खाण मागोवंक जाय, पयशे मागोवंक जाय. जेजू आज आयच्या वांजेलाच्या दुसऱ्या भागांत एका बापा विशयान सांगता. बरो बापोय, आपणाच्या पुताक एक बापोय ताणें मासली विसारल्या वेळार ताका जीवदाळ दिना, तांती विसारल्या वेळार ताका इचू दिना. म्हणजे एक बापोय जाना. जेजू संवसारी बापाय विशयान उलयता. एक बापोय जाना की आपणाच्या भुरग्यांक कितें दिवंक जाय, आनी जे कितें आपणाची भुरगीं विसारतात तें तांकां बरें देखून तो तांकां दिता. देखून जेजू म्हणटा पयल्या सुवातेर आमकां कितें जाय म्हूण आमी निर्धार करूंक जाय. आनी कितें जाय म्हूण आमकां कोणें सांगचें. सादारण रितीन आमकां संवसारी संगती विशयांत अभ्यास, संवसारी संगती विशयांत आमकां पयलें ध्यान. संवसारी संगती आमकां जाय. आनी एकले बरी हांवें ग्रेस जावंक जाय, आनी एकले असले आस्त बरी म्हजे कडेन आसूंक जाय, ताचे कडेन आसले ते सोबाय म्हाकाय आसूंक जाय. असले जायती आशा मनशाक आसा. देखून संवसारी संगतीन विशयांत संवसारी रितीन आमकां कितें जाय म्हूण आमी जाणाव. तर आमकां कितें जाय म्हूण आमी आमच्या बापा कडेन विचारीत जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण जाय. हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पावलो बरयता. तुमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तुमी मागोवंक जाय. पवित्र आत्म्याचें जिवीत जिवंक जाय. न्हय की थोड्यो रुली रेगरो पाळून हांव क्रिस्तांव म्हूण भोंवचें. भागार पवित्र आत्म्याचें जिवीत तुमी तुमचे करून घेवंक जाय. आनी पवित्र आत्मा तुमकां शिकयतलो तुमी कितें विचारूंक जाय. देखून हांव परत येता मासले कडेन. आमी मासली मागोवंक जाय. पूण ही मासली कितें? सुरविल्या क्रिस्तांवाचो एक संकेत जावन आसलो मासली. तुमी इंटरनेटान घालून पळयल्यार इक्तोस म्हूण तुमकां मेळटलें. इक्तोस म्हळ्यार फिश लातें भाशेन इक्तोस. आनी हाचे पयले लेटर्स काडन सुरविले क्रिस्तांव मासलेक आपणाच्या जिवीत क्रिस्ती जिविताचो संकेत जावन ते घेतले. आनी कोण क्रिस्तांव मुखार मेळ्ळे जाल्यार आपूण क्रिस्तांव म्हूण ते उतरांनी सांगनातले. पूण थंयसर पिंतूळ मासलेचें पिंतूळ सोडयतले तेन्ना आनीकल्याक कळटा की तोय क्रिस्तांव. कशें आमी आतां खुरीस पळोवन कांत पळोवन वोय क्रिस्तांव तेंय क्रिस्तांव म्हूण समजता हांव आनी कोंकणीन उलोवंक आमी प्रारंभ करता. तशें ते मासली सोडयतले आनी मासली जावंक पावली तांचो संकेत ते क्रिस्तांव क्रिस्ताचे म्हणलो. देखून इक्तोस म्हळ्यार येसूस क्रिस्तूस तेयोस उयोस सोतेर. कोंकणींत जेजू क्रिस्त देवाचो पूत सोडवंदार. आमी ह्या मासलेक मागोवंक जाय. ह्या मासले खातीर आमी वावरूंक जाय. जेजू खातीर आमी जियोंक जाय. जेजू खातीर आमी भुकेवंक जाय. जेजू खातीर आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय. जेजूचो वांजेल आमी जावंक जाय. केन्ना आमी असल्या मासले खातीर आमी भुकेता ताणयता. खंडीत जावन सर्गीचो बाप भरपूर तरान आमकां तो दितलो आनी आमची सडवण ह्या ताच्या पुता मरिफात करतलो. तर मगाच्या भावनांनी बीन आमी मागण्याची व्यक्ती जावया. मागणें फकत 4 शब्द न्हय. मागणें आमचें जिवीत. मागणें एक संबंध. मागणें भावार्थ. कोण भावार्थान हो संबंध बापा थंय वाडयता आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाक
प्रेरणा खातीर मागणें करता तेंच आयचो वांजेल आखेर जाता तर सर्गीचो बाप आपणागे मागतल्यांक कितल्या चड मापान पवित्र आत्मो दिना जायत आमी पवित्र आत्म्या खातीर मागया पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खातीर मागया कित्याक तो आमचो बुजवणदार तो आमकां समजोवन दिवचो आमकां मागोवंक शिकोवचो आमकां सांगाता दवरचो कुटुंबांत एकवट सांबाळचो तो प्रेरक आत्मो आमकां जेजू खातीर बुखेवंक आनी ताळेवंक आनी आशेवंक आनी लालेवंक शिकयतलो असलें जिवीत आमचें जावं दी क्रिस्ती जिवीत एक सोबायेचें जिवीत जावं दी आनी अशें आमी भायर सोबीत क्रिस्ताचें वांजेल जावन भोवंक आनी अशें आमच्या समाजेक बरेपण मोग बोगसाणें वांटून दिवंक आमकां जेजू कृपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया आमेन.